गोंयांत वेंचणूक प्रचार सोंपले उपरांत एक हिंदी चित्र वाहिनीन स्टिंग ऑपरेशन वरवीं एक व्हिडिओ व्हायरल केला। काँग्रेसचे 3 उमेदवार आनी तृणमूल पक्षाचे 1 उमेदवार अशा 4 उमेदवारांनी जिखले उपरांत भाजपांत वचपाची इत्सा आसा हें सांगता आसतनाचो तो व्हिडिओ आसलो। हो व्हिडिओ फट आसून ताचेर कारवाय करची अशें काँग्रेसीन वेंचणूक आयोगा कडेन निवेदन केलें। ज्या यूट्यूब चॅनला वरवीं हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो ताचे विशीं म्हायती मेळपा खातीर CID सायबर कक्षा कडल्यान दिल्या अशी म्हायती उपनिरीक्षकान दिल्या। तशेंच संबंदीत राज्यांतल्या पुलिसां कडेन हाचे बद्दल चवकशी करतले अशें ताणें सांगलां। जाचे विरोधांत हो व्हिडिओ आसा त्या नेत्यांनी हो व्हिडिओ पुराय तरेन फट आसा असो दावो केला। देखून पुराय तरेन चवकशी करून आनी संपादकांच्या जबानी उपरांतूच हे विशींचो सविस्तर म्हायती मुखार येतली अशें पुलिसांनी सांगलां।